म्हज्या भयणीन आनी भावानो, आर्क पेट अशीच भायर आसताली तोंबूंत सोलोमावांत एक व्हडलें मंदीर बांदलें देवाक, आनी थंयसर तो ताका रावंक जागो केलो म्हणून अशें तो म्हणटा. पूण देवान आमकां सगळ्या जाणांक मंदीर केलेलें आसा आनी तो आमच्या काळजांनी जियेता. ही मंदिरां आसात खरीं, पूण तो आमच्या काळजांनी जियेता आनी हें व्हडलें भाग आनी ताणें आमकां दिल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमकां तर भावार्थ आसा जाल्यार पयले सुवातेर आमी ताका आजीर जातले, दुसरे सुवातेर ताच्या नांवांत आमकां पूर्णपणे बेकोवणी मेवतली, कुडीक मनाक ओतम्याक. पूण ह्या भावार्थांत आमी ताका आजीर जावंक जाय, ताच्या नांवांत रावंक जाय आनी हे परी आमी ताका स्पर्श करून जें मागता तितलें आमकां मेळटलेंच. आनी तितलेंच न्हय, तो आमकां आनिकूय दिवंक सोदता, तें सगळें आमकां मेळटलें. मेळ्ळें म्हणून आमी ताका सदांच आर्गां दिवंक जाय. कित्याक ताणें सांगलां, मागात म्हणजे तुमकां मेळटलें, सोदात म्हणजे तुमकां सांपडटलें, दारान मारात तें उक्तें जातलें. हें तो ताणें आमकां सांगलां. जाल्यार आमचो भावार्थ आसा जाल्यार तें आमकां सगळें मेळोंकूच जाय, डगमगूंक फावना. आनी ताचे येवजणे प्रमाणे कितें घडोवंक जाय तें आमी पत्करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचीं पावलां फुडें मारूंक जाय. पूण सदांच ह्या भावार्थान विस्वासान की मागलां तितलें आमकां मेळ्ळें म्हणून. तर हे परी आमचें जिवीत सादच्याक आतां आमी कितें म्हणून करूंक जाय. आमी काल पळयलां कशे भाशेन जेजू सगळो वार केल्या उपरांत ओगेपणांत रावतालो, ते शीश आयल्या उपरांत तांकांय ओगेपणांत दवरतालो. हें ओगेपण म्हणजे ताच्या आजीरपणांत आमी त्या ओगेपणांत वेळ सारूंक जाय. पयलीं कितें जाता, आमचीं चिंतनां खूब आसतात, आमची भावना आसतात. ही चिंतनां भावना जेजू सवेन दवरली की ना, मागीर आमी शांत जाता. ओगेपण म्हणजे तो आजीर आसा, आमी ताचे सगळे आसा, ताचे सोमी आमी आसा, जियेता आनी भोंवता. हें सगळें आमी सोत मानीत तर आमकां आनी कितें म्हणून भिरांत आसा, कसली म्हणून भिरांत आसा. सगळें जाय पळय तें आमकां देव दीत आसा, तें आमी फकत पत्करून ताका दिनवासीत रावंक जाय. आनी सगळें पासून आमी दिनवासीत रावया. सगळ्यो जेजूच्या नांवान रावता तेन्ना दिनवासान आमचें जिवीत सारया. बाकीचें सगळें तो करतलो, तो थारार हाडटलो. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. हे परी आमी आमची रात 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आनी सकाळीं उठले म्हणटच जेजूच्या एकवटांत सारया. सुस्कार घेता तेन्ना पांयांचीं बोटां आसा थंयचोतान तकले मेरेन कुडींत मनांत आनी ओतम्यांत आमी जेजून बरोवन येता. दुसरे भाशेन एक आणी उदकान सकलथान वयर बरोवन येता, तेच भाशेन आमी बरोवन येता आनी आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जशें आणयेंत आमी उदक ओतलें म्हणटच आणींतलें सगळें उदकान येता, तेच भाशेन. आनी सुस्कार भायर सोडटना भावार्थान बोरमाशान सगळें आमचे भितर आहा तितलें जाणो नकळो तें सगळें ताच्या नांवांत भायर काडया. नांव ताचें घेत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी ह्या असल्या विस्वासान ताचें सगळें दवरलें म्हणटच हें जाणो जावया की तो आमचे पासत मेलोलो आसा, ताणें आमकां मोगान बाळगून दवरलेलें आसा. तर हें सगळें तो काडून उडयता, आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आपल्या जिवितांत तो आमकां प्रत्येक सुस्कारान बरीत आसा. हें विसरो नाकात. सगळो गत आमच्या सवय ती प्रमाणे घडोवन येता. आनी जेजूच्या एकवटान आमी हे भाशेन रावली म्हणटच आमकां कांयच लागचें ना. जशे भाशेन धूप हाडलो म्हणटच आनी इगोर्जेन दवरलो म्हणटच सगळी इगोर्ज धुपान भरता आनी ताचो परमळ सगळ्याक आसा. तेच परमी जेजू आमचे सगळें आसा, तो आमकां राखता आनी सांबाळटा.